डेंटल क्लिनिंग म्हणून असतं. म्हणजे आय रिमेंबर जेन्ना आमी डेंटल कॉलेजीन बी वता तेन्ना सांगता पयलीं डेंटल क्लिनिंग करून घे म्हणून. आतां हें क्लिनिंग म्हणजे तुमचें क्लिनिंग कितें आनी आमचें क्लिनिंग कितें हाचेर मातशें आमकां विस्कटून सांगात. डेंटल क्लिनिंग कितें आसता, इट्स अ प्रोफेशनल क्लिनिंग आसता. जे आमच्या दातान प्लाक भरता, टाटर भरता, ते सोंपेपणान नॉर्मल ब्रशिंग केल्यार वचना. सो बेजिकली प्लाग म्हणजे कितें, जेन्ना आमी कितें खाता, जर स्टिकी फूड खाता, स्टार्च खाता, जंक फूड खाता, सोडा पिता, सो जेन्ना जे आमी वॉट एवर वी इनटेक न्ही, सो आमच्या दातांचो जो सरफेस आसता ताजेर एक लेयर कसो फॉर्म जाता, कळ्ळें. सो दीस लेयर इज फुल ऑफ बॅक्टेरिया. इट्स लायक अ बॅक्टेरियल लेयर कसो फॉर्म जाता. सो दीस इज कॉल्ड प्लाक. सो जेन्ना हो प्लाक जाता आनी तो नॉर्मल क्लीन सपोज जायना, प्रॉपर ब्रशिंगान क्लीन जायना, सो इट एक्युमुलेट्स, दाताचेर तो उरता. सो ओवर अ पिरियड ऑफ टायम न्ही तो घट जाता. सो दीस प्लाक टर्न्स इंटू टाटर. सो टाटर इज बेजिकली डार्क ब्रावन येल्लो पॅचीस कशे पडटा दातांचेर. हय. सो हे तुमच्या नॉर्मल ब्रशिंगान क्लीन जावचें ना. खुबशे पेशंट्स येता म्हाज्या कडेन टाटर घेवन, ते म्हणटा डॉक्टर म्हणटा आमी इतले घासून ब्रश करता बट ते वचना. ते वचचेंय ना अनलेस एंड अंटील तुमी डेंटल प्रोफेशनल क्लिनिंग तर करना, ते टाटर तुमचे वचचेंय ना. सो हे टाटर जे आसता न्ही, सो ते क्लीन करपाचें खूब गरजेचें आसता. इट इज एज गूड एज अ कॅविटी. टाटर सुद्दां वाडत वता. पयलीं कितें जाता ती दातांच्या सरफेसाचेर स्टार्ट जाता. सो तेन्ना ट्रिटमेंट मेळूना स्लोली गम्सांक अफेक्ट करता. एकदां गम्स अफेक्ट जाले की मागीर आमचे गम्स स्वेल जाता, म्हणजे सुजता, तांबडे जाता, केन्ना केन्ना ब्लिडींग जाता गम्सांच्या. तेन्नाय ट्रिटमेंट जावना, ते आनिकूय वाडटा आनी आमची जी बोन्स आसता, हे बोन्स आमचे दातांक घट धरता. एकदां थंय आख्खो टाटर भरलो, इन्फेक्शन भरलें, सो ती ग्रीप आमची लूज जाता आनी आमचे दात हालपाक लागता, हालता पडटा. ओके. सो त्या स्टेजीर सुद्दां ट्रिटमेंट जावना जाल्यार गम्स खूब इन्फेक्शन जाता, गम्सांनी ब्लिडींग जाता, बॅड ब्रेथ जाता, ते सगळें जाता. आनी ट्रिटमेंट तर जायना, इट मायट ऑल्सो गो टू अ व्हेरी हायर स्टेज, सर्जिकल स्टेजार पावता. इट मायट गो फॉर अ फ्लॅप सर्जरी म्हणटा आमी, क्युरेटाज म्हणटा, जेन्ना आमकां सगळे गम्स बीन ओपन करून ते क्लीन करचे पडटा. सो रादर देन त्या स्टेजीर पावच्या परस 6 म्हयन्यांनी जर क्लिनींग केलें, पीपल आर मोस्टली नॉट अवेर अबाउट दीस. तांकां दिसता की आमी गम्स जेन्ना क्लीन करता आमचे गम्स आनिकूय वीक जाता, दात लूज जाता म्हणटा. बट ना, दीस इज नॉट करेक्ट. क्लिनींग करता इट इज यूजफूल फॉर द गम्स एंड द टीथ ऑल्सो टू रिमेन हेल्दी. मोस्ट इम्पॉर्टंट कितें जाता, ह्याच आमी जे आमचे बुरशेपणां आसता जे तोंडांनी, त्याच तोंडान आमी जेवण घेता. बरोबर. करेक्ट. तें जेवण आमच्या पोटान वता. इट नॉट ओन्ली अफेक्ट्स युअर ओरल हेल्थ बट इट लीड्स टू युअर जनरल हेल्थ ऑल्सो. आय रिमेंबर इन 2019 हांवें एक प्रेजेंटेशन दिल्लें. इंदोर एक कॉन्फरन्स आशिल्लो इंडियन डेंटल. सो हांवें एक ह्याच टॉपिकाचेर प्रेजेंटेशन दिल्लो, वेदर द ओरल हेल्थ इज रिलेटेड टू द जनरल नॉर्मल हेल्थ. सो इट वॉज अ बीट डिबेटेबल, बट कंक्लुजनान अशें आयलें की ज्या लोकांक चड टाटर आसता, गम्स अनहेल्दी आसता, इन्फेक्शन्स आसता, सो असले जे पेशंट्स आसता न्ही, सो दे आर मोर हायली, तांकां रिस्क आसता टू डेवलप डायबिटीज. हय, डायबिटीज आनी इवन हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स टू अ सर्टन एक्सटेंट. आनी वायस वर्सा, जे लोकांक ऑलरेडी जे डायबिटीज आसता, सो डायबिटीज लोकांक सुद्दां हे टाटर डेवलप फास्ट जाता. सो इट इज को रिलेटेड. सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट की एटलिस्ट 6 म्हयन्यांनी क्लिनींग करपाकूच जाय. आनी ज्या लोकांक फास्ट डेवलप जाता, टाटर बेगीन डेवलप जाता, देन एटलिस्ट 3 to 4 मंथ्सान एक फाटी डेंटल विजीट करून क्लिनींग इज खूब गरजेचें.